म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। म्हादय न्हंयचेर कळसा पंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय मेळ्ळा। पर्यावरण दाखलो मेळ्ळा उपरांत काम सुरू करप शक्य जातले। केंद्र सरकारान प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिवचो अशी मागणी ह्या वेळार कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हाणें केल्या। एक व्हडली म्हत्वाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा म्हादय बाबतीत। तुमकां खबर आसा म्हादयचो विशय आसा तो सुप्रीम कोर्टान पेंडिंग आसा आनी डे बाय डे हेजी हियरिंग एडजस्ट जात आसा आनी अमिट दीस ह्या सगळ्या हियरिंग जशी एडमिट जाता जाता तितून खंय तरी कर्नाटक सरकार हो जो म्हादयचो प्रोजेक्ट आसा हो खंय तरी बेगीच्या बेगीन चालीक लावपाक सोदता। आयज कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री के सिद्धरामय्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। त्यांचे खूपशे विषय म्हणले, एक महत्वाचो विषय म्हणटा तो म्हादयचो। त्यांच्यानी म्हटलं की ते फक्त एनवायरमेंट सायट म्हणटात ती फक्त उरला आनी सेंटरान तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवना। तो बेगीच्या बेगीन तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचो। त्या प्रोजेक्टाचो टेंडर आनी एस्टिमेट सगळे काडलेले आसा, सगळो फूल प्रोजेक्ट रेडी आसा। काम चालू करपाक तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी जातीन हितून लक्ष घालचे। आनी जेन्ना पास्ट सरकार आसले बीजेपीचे तेन्ना बीजेपीच्या सरकारान आदल्या बीजेपीच्या सरकाराक प्रॉमिस केल्ले आमी बेगीच्या बेगीन हाका एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन सगळे हे करतले म्हणून। आनी पूण खंय तरी आतां हेका डिले जाला देखून बेगीच्या बेगीन सेंटरान तांकां क्लियरन्स दिवचो देखून ते काम सुरू करूंक शकता आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक शकता। आतां पळोवचें पडटलें आतां सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकारची बाजू मांडटा सुप्रीम कोर्टान, पूण अजून ती लास्ट म्हयन्यान ती एडजस्ट जाल्ली, पूण अजून ती परत हियरिंगाक येवंक ना। आतां हेजो फुडलो कोर्स कशें कितें आसतलें तें आतां पळोवचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार।